येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आदी फोडटाले देवळां घुमट्यो आतां चोर पावले सरकारी कचेऱ्यांनी. दिवचलच्या ऑफिसांनी खंयच नात सीसीटीव्ही कॅमेरे. चोरांनी घेतलो चान्स, मारलो आडवो उबो हात. पैसे खावन सरकारी नोकऱ्यो दिवप्यांक करतले अटक. पैसे मागप्यांची पुलीस वा आमदारा कडेन करात कागाळ. गोंयांत एक्कय उरचो ना बेकार. प्रमोद सावंताची नवी घोशणा. फोंडे वाठारांत वाडत चल्ल्यात बुडून मरप्यांच्यो घडणुको. गोवा कॅनचो निमंत्रक रोलंड मार्टिसान उक्तायली खंत. फोंड्या जाली फॉलोअप मिटींग. संबंधीत अधिकारी दितले उपाय येवजण्यांचो नियाळ. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पैसे घेवन सरकारी नोकरी दिवपाचें उतर दिवप्यांक अटक करतले. नोकरी दिवपा खातीर पैसे मागल्यार थेट पुलिसांक वा आमदारांक कागाळ करात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा हे सरकाराचें बोध वाक्य आशिल्ल्याचें तेणें सांगलें. पळयात. 1250 नव्यान भरती जाल्ल्या लोकांक अपॉइंटमेंट लेटर दिवपा खातीर घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीन तो उलयतालो. ह्या नेमणुका भायर फाटल्या 7 म्हयन्यांत हेर सरकारी खात्यांनी आनीक 400 ते 500 जाणांच्यो नेमणुको जाल्यात. मोपा 1200 जाणांक नोकऱ्यो मेळ्ळा, मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तरणाट्यांक रोजगाराची संद दिवपा खातीर सरकार गंभीर आसा. नोकरी सोदपी मनीस खंयच दिसचो ना हे खातीर यत्न सुरू आसात, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आणि त्या खातीर कोणाक बशिला लावचो पडटना, कोणाक पयशे दिवचे पडटना. अजुनूय बी थोडे जर कोण तरी जॉबाक पयशे दिले जर कोण मागता आसत जाल्यार तेंची कंप्लेन पुलिशेन करची, तांकां अरेस्ट करपाची आमची तयारी आहा. लोकांनी तकलेंतल्यान काडून उडोवचे. अजुनूय परत सांगता हांव, म्हणजे अजुनूय बी काही एजंट्स अशे भोंवतात की आपूण जॉब दिता, कोणूच जॉब अशा पद्दतीन पयशे घेवन दिवपाक शकना. हे हांव स्पश्ट सांगता. त्या हाज्या पयलीं कोणी पयशे घेतला तेंच्यो कंप्लेनी दिवच्यो. 1250 भुरग्यांक मोपा जॉब मेळ्ळा. 850 भुरगे पेडण्यांतले आसा आनी जवळपास 350 काय 250 भुरगे गोंयभरचे आसा. साखळेंतलो आसून 2 काय 3 भुरगे आसतले, हेज्या वयर ना. ते मेरिटाचेर सिलेक्ट जाला. म्हाकाय सांगचें पडोंक ना. मेरिटाचेर सिलेक्ट जाला 3, म्हणजे म्हाज्या अंदाजान 2 काय 3 आहात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. गोंयांत दिसपट्टे चोरयो वाडत आसात. काल राती उसरां दिवचलच्या सरकारी कार्यालयांनी चोरयो जाल्यो. नागरिकांचो डेटा आनी म्हायती सांठोवन दवरतात त्या कार्यालयांतले सुरक्षा यंत्रणांचेर ही घडणूक उजवाड घालता. वेंचणुके आदीं उमेदवारांनी कार्यालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरे दितले अशी आश्वासनां दिल्लीं, पूण अजून मेरेन कांयच हालचाली नात अशें थळावे सांगतात. पळयात. चोरी जाल्ल्या सरकारी कार्यालयांमदीं आरटीओ कचेरी, राष्ट्रीय विमो कार्यालय, टीसीपी आनी कामगार आयोग कार्यालयांचो आस्पाव आसा. पुलिसांनी तपास सुरू केला, पूण नेमके खंयचे डॉक्युमेंट चोरल्यात ते अजून कळूंक ना. आदींच सरकारी कामगार लोकांच्यो फायली पास करपाक रडटात. आतां चोरी जाल्ल्या ते निमित्त धरून आनीक कळाव करतले अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आज जी हांगासर चोरी जाल्ले आसा 3 गव्हर्मेंट ऑफिस, तशेंच एक इन्शुरन्स ऑफिस आसा, हे चोरी जाल्ले आसा. त्या खातीर पोलीस बरें काम करता, तरी पूण अजून पुलिसांनी बरें काम करपाक जाय. गेले 8 दीस जाले हांगा घर फोडलेले वाठार काय न्ही. त्या खातीर पोलिसा बरोबर म्युन्सिपालिटीन जे पयलीं म्हणटाले इलेक्शना पयलीं की हांगासर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयतले. त्या खातीर अत्यंत गरज आसा की तेंच्यांनी सीसीटीव्ही बसोवपाक जाय. आनी आतां ह्यो चोरी जालेत लोकांची इतली गैरसोय जाले की लोकांची कामां सगळें आडून उरलेले आसा. आनी जे डॉक्युमेंट आसता टावन प्लॅनिंगान सद्या जो जमिनीचो इश्यू चालू आसा, म्हाका दिसता त्या खातीर चोरी जाल्ले अशें दिसता म्हाका. आनी हेज्या कडेन पुलिसांनी जास्त लक्ष दिवपाक जाय, तांच्यांनी आपले वाडोवपाक जाय. आनी जे लोक अशे भोंवता तेंचे कडेन कांयच ना डॉक्युमेंट, तांकां भितर उडोवपाक जाय. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव पालिकेचें वर्गीकरण A क्लास पालिकेंत येता आसलें तरी पालिकेक सद्याक अर्थीक संकश्टाचो सामनो करचो पडटा. कावन्सिला कडेन आतां निमाणे थोडेच लाख उरल्यात आनी पालिका कामगारांचो पगार दिवंक शकना असो आरोप आसा. एका वेळार प्रतिश्ठीत आशिल्ले नगरपालिकेचो दर्जो आतां देंवला. पळयात पुराय बातमी. म्युन्सिपालिटी A क्लास म्युन्सिपालिटी आणि ही एक टायमारची एकदम श्रीमंत म्युन्सिपालिटी असले, पण आयच्या परिस्थितीत ही म्युन्सिपालिटी कडे सॅलरी घालतलो फंड ना. आयच्या परिस्थितीत आयचो जो अकाउंट बॅलन्स आहा तो
तो अरावंड 10 लाख आसा आनी जर तांकां भायर घालपाक जाय जो सॅलरी जो बाकीचे एक्सपेन्सीस पळयत जाल्यार अरावंड 2 करोडा मेरेन आहा. पूण हेंकां जर सॅलरी आनी हे करतले जाल्यार पयशे ना. परिस्थिती अशी आहा की हेंचे कडेन स्टाफ ना, हेंचे कडेन जे लेबर्स आसपाक जाय जे वर्कर्स आसपाक जाय ते ना आनी ते खातीर रिक्रुटमेंट जाल्ले ना. आनी रिक्रुटमेंट जायना कित्याक की तांकां जर रिक्रूट केलें जाल्यार सॅलरी कोण घालतलो हो मोठो प्रश्न आसा. म्युन्सिपालिटीची परिस्थिती पळयत जाल्यार लोकां कडेन जायते लोकांचे प्रश्न आहात ते म्युन्सिपालिटीन घेवन येतात, जावं ते क्लिनिनेस जावं बाकीचे वेरियस इश्यूज, पूण लोकांची कामां करतले जाल्यार तांचे कडेन पयसो ना. आनी दुसरें म्हणटा जे ऑक्ट्रॉय किंवा वचून मेळटाले ते 2017 बंद जाल्ले आसा आनी त्याच्या खातीर जे अरावंड 40 करोड हे खंय तरी गोव्हर्मेंटाक डायरेक्ट वयता आनी ते हांगा मेळना. तेची कारण अशें हे कावन्सिलर सांगतात. पळोवयात तेंच्या कडसून हे कितें सांगतात ते आनी कितें कारण आसूं शकता ते. आमचे जे लेबर आसा पयलीं 350 कितें लेबर आसलेले, आतां एक 50-60 लेबर आसा. ते 50-60 लेबरा ते आमी हांगा म्युन्सिपालिटीन यूज करता कित्याक म्युन्सिपालिटी काम चालू आसा. कित्याक जे म्युन्सिपालिटीन जे समज वयर काम चालू जाल्यार मागीर सकयल काम, सो मागीर वयल्यान जे सामान आसा फायली बी आसा ते शिफ्टिंग करपाचें आसता. सो जे लेबर आमी भायर जे आमी यूज करता ते सगळे लेबर आमी हांगा यूज करता. म्हणून वॉर्डांनी आमकां प्रॉब्लेम जाता. सो आतां फाल्यां म्हाज्या वॉर्डान एक फेस्टिवल आसा, सो ते एरियान क्लीन करचें पडटा. सो ते एरियान क्लीन करपाक ते आमचे कडेन लेबर मेळना कित्याक लेबर हांगा सगळे घातलेले आहा. आनी आमी चड लेबर घेवपाकूच शकना म्युन्सिपालिटी कित्याक आमचे म्युन्सिपालिटीक फंड ना कित्याक की पयलीं जशें जे आमकां ऑक्ट्रॉय बी चलताले आनी ऑक्ट्रॉय आसतना आमकां जशें दिपक नायकान सांगलें की एक कमी कमी 5-6 कोटी म्युन्सिपालिटी घातले. सो ते आतां सद्याक बंद जालेले आसा. म्युन्सिपालिटी कांय फंड येना. सो आमकां हांकां सॅलरी दिवपाक मेळना. सो जशें आमकां न्यू स्टाफ सुद्दां घेवपाक मेळना. जशें आमकां म्युन्सिपालिटीन जेई सुद्दां स्टाफ कमी आसा, लेबर कमी आहा, ते आमकां घेवन एपॉयंट करपाक मेळना कित्याक म्युन्सिपालिटी कांय फंड ना. सो तशेंच जें काम चालू म्हणून आमी सद्याक एडजस्टमेंट करता. आनी आमचो जो चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर आमी कावन्सिलर बसोन सगळे मिटींग घेता. आतां सद्याक तरी फंड तरी येना म्युन्सिपालिटीक. सो आतां फंड येवचो कसो म्हणून आमी जे म्युन्सिपालिटीचे लीज आसा, जे पेंडींग पेमेंट आसा, बँकेचो पेमेंट, IOC, पेट्रोल पंप, खुबशे आमकां खूब कडेन पेमेंट येवपाचो आसा. सो ते येवचो म्हणून आमी सगळे एक इनिशिएटीव घेतला. आमी सगळे मेळून काम करता जाता तितले फंड म्युन्सिपालिटी येवचे आनी आमची म्युन्सिपालिटी स्मुथली चलची. जी आमची परिस्थिती आहा पळय इतकी वायट जाल्ली आसा की पगार सुद्दां घालपाचे आमचे कडेन सद्याक परिस्थिती आमची इतकी वायट जाल्ली आहा की पगार घालपाक पयशे ना म्हणटा अशें. आतां म्युन्सिपालिटी जर बरें चलयतले जाल्यार गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट म्हणटा पळय तो आमकां गरजेचो सारको. आतां म्युन्सिपालिटी अशी आमची इतकी दिसची पडटा इतकी तरी वायट ना. आतां आमचे ऑक्ट्रॉय जेन्ना एबॉलिश जाला आनी GST जेन्ना इम्प्लिमेंट जालें पळय ते टायमाचेर लास्ट 5 वर्सांचे आमचे ऑक्ट्रॉय जे आसा पळय आमकां नियरली आमकां वर्साक 2दा आमकां तेजे ऑक्ट्रॉय येताले. आमकां नियरली 9 ते 10 कोटी येताले आमकां. सो हे 5 वर्सांक नियरली 50 crores आमी लॉस केल्ले आसा. आमचे वन टायम सेटलमेंट HPCL कडेन आसा ते अरावंड 10-11 crores आसा. IOC कडेन सेटलमेंट आसा ते एक 3-4 कोटी खंय तरी आसतले. लीज रेंट इश्यू आसा आमचो तो सेटल जायत जाल्यार थंय आमकां एक 10-20 कोटी आमकां येवपाक शकता. सो वी आर रीच बाय नियरली 50-60 crore रुपीज अप एंड डावन मे बी 10 एक फिगर तो एप्रॉक्सिमेट फिगर म्हटल्यार जाता. सो इतके सगळे आसतना पण आमकां प्रत्यक्षान आमची तिजोरी जी आहा पळय ती खाली आसा आनी ती समज सारकी जाग्यार घालतले जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय. तर तेच्या लागून GOA365 खातीर हिरू महाले वास्कोच्यान. सोनसोडो कुशीकूच उरलो. सध्या मडगांव जिल्हो न्यायालयाच्या वाठारांतलो स्क्रीन मेस्तुरात कोयर वादाचो विशय जावन रावला. जमनीचें रुपांतर करून थंय बिल्डिंगो बांदपाची तयारी चलयल्या. तशें केल्ल्यान हो वाठार उदका पोंदा येतलो. मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान आरोप केला. तांणी ह्या कोयराची कांय सॅम्पलांय घेतल्यात. मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान जिल्हो न्यायालयाच्या वाठारांत उडयल्ल्या कोयराची सॅम्पलां एकठांय केली. मडगांव पालिका आनी कोयर वेवस्थापन मंडळान ताका इंटरनल मटेरियल म्हटलां. पूण हो कोयर प्रक्रियेक धरून नाशिल्ल्यान कावन्सिलांत तांकां विरोध केला. कोयराची चांचणी करपाक जाय आसली ती करूंक नाशिल्ल्यान आमी ती करून घेतले आनी कोयर धोक्याचो आशिल्ल्याचें दाखोवन दितले, शॅडो कावन्सिलान सांगलां. Denial from Levinson Martis, who is the MD of the GOA Waste Management, की हे हायकोर्टा ऑर्डर प्रमाणे चल्लां म्हणून. आतां म्हाका दिसता आमी चॅलेंज मारलो म्हणटच ताणें इंगवपाचें आनी आमचेर हें टेस्ट करपाचें. हें आमी टेस्ट करून तांकां धाडपाचें. ताणें येवन दाखोवपा आमकां न्ही तूं तर इतलो शुअर आहा तुवें चोयलां पळय कितें जाता तांकां थिंगसान उलयता पणजे सान कित्याक लागून टेस्टिंग करताय तुमी? बिकॉज दीस इज नॉट प्रॉपर्ली डन न्हू. बिकॉज दीस इज हें सगळें इनर्ट म्हळ्यार सगळें प्लास्टिक्स बॉटल्स एंड एवरीथींग इज हियर थ्रोन. दीस इज नॉट सपोज टू बी दॅट वे.
they want only to convert this place now into, this will be a gold mine now for constructing buildings. You see, and where is the water going to go? The groundwater is going to get polluted, that's number one. Number two, this place is going to get flooded because the wetland is completely used for this purpose. There is no proper thinking, they cannot solve the garbage problem. You see, and here they are adding to the problem. शेडो काउन्सिलाचो संयोजक सावियो कुतिनोन GWMCचो व्यवस्थापकी संचालक लेविन्सन मार्टिनाच्या दाव्यार खर आक्षेप घेतला. मार्टिन्सान म्हणिल्लें बायो रेमिटेड कोयराचो विलो लायतना गरजेची जतनाय घेतात. सावियो कुतिनो म्हणटा GWMC आनी MMC बायो रेमिटेडान कोयराच्या विविध घटकाची चाचणी वा विलेक्षण करपाक जाय. आमी जे हांगा वेस्ट डंपिंग चालू आशिल्लें मिक्स वेस्ट हाजेर आमी ओपोज केल्लो बंद करपाक. आनीक काल आमकां दिसून आयलें की वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सांगता की एवरीथींग इज बींग डन एज पर लॉ, एज पर द गायडलायन्स. समज सद्या खातीर आमकां डिसायड केल्लें आहा की आमी हेजे सॅम्पल घेवन टेस्टिंगाक व्हरपाक. सो आमी सगळे हांगा येयल्या. आज एक सॅम्पल घेवन टेस्टिंगाक व्हरपाचें कंट्रोल बोर्ड. प्लस वी विल ऑल्सो डू द टेस्टिंग थ्रू अ प्रायवेट लॅब ऑन आवर ओन. And definitely they may not accept our report, but for that reason we are challenging them to please come and take samples and make the reports public that this is inert material which as per the guidelines of waste management. GOA365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तोयाकार. फोंडे वाठारांत बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडत आसात. गोवा कॅनचो निमंत्रक रोलंड मार्टिसान हाचेर खंत उक्तायली. फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी WRD आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांचे बरोबर बसून गोवा कॅनान आयजवेर घेतिल्ल्या उपाय येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. फोंड्या संवसारीक ड्रावनिंग प्रतिबंध दीस मनोवपाची तयारी चल्ल्या. 25 जुलयाक तो मनयतले. हाचे आदी संबंधीत विभाग आनी अधिकाऱ्यांच्यो ह्या संबंधात बसको जाल्या. बेरेस्तारा जाल्ले बसकेत आयजवेर घेतिल्ल्या उपायांचो नियाळ घेतलो. कांय कडेन धरणां बायो बांदपाच्यो आसात. अशे तरेचे कामाचो नियाळ त्या विभागांनी दिवचो अशें थारले. There have been many drowning deaths in Fonda Taluka, specifically in the Kodar area of the river. And last year, at least 2-3 meetings and site inspections were conducted by the Deputy Collector's office. So today's meeting, Deputy Collector has taken an important decision that all departments will submit their data as to what water bodies are there, what financial assistance is given by the department for constructing some tank or railing or cleaning the well, etc. So suitably, Deputy Collector will then analyze this data, and by the first week of January, we will have the follow-up meeting to see what preparations have to be done. As you know, the World Day against Prevention of the World Drowning Prevention Day is on the 25th of July. आयची जी मिटींग आसली ती रिगार्डिंग प्रिव्हेंटीव मेजर्स ड्युरिंग द ड्रॉनिंग केसीस. कित्याक गोंयभरान पयला आसता तुमी वेरियस ड्रॉनिंग केसीस जायत आसता. तेजेर प्रिव्हेंशन कितें काडपाचें हाजेर मिटींग पयलीं जाल्ली. सो आतां सेकंड मिटींग चेअर केल्ली आसा. मिटींग वॉज चेअर बाय द डेप्युटी कलेक्टर इन प्रेझन्स ऑफ मिस्टर रोलंड मार्टिन, कोऑर्डिनेटर फॉर गोवा कॅन. सो हे मिटींग डिस्कस आमी सजेशन्स आमचे एडवायस इशू केल्ले आसा की जे जाग्यार लोक बुडटा त्या जाग्यार कितें प्रिकॉशनरी मेजर्स आसपाक जाय. सो आमी ताजेर प्रत्येक जे प्लेसीस आहा ते आयडेंटिफाय करपाक सांगलेले आसा डेप्युटी कलेक्टरान. आनी तातूंत सायनेजीस, होर्डिंग्स, बोर्ड्स, लायफ जॅकेट, लायफ बॉय हे कन्सर्न पंचायतींनी आपल्या कडेन प्रोक्युअर करून दवरपाचें. इन टर्म्स ऑफ इमर्जन्सी ते यूज करपाक मेळटा इन केस जर कितें ड्रॉनिंग जर घडटा त्या टायमा खातीर. तुम्ही अशी केसीस खूप केल्ले म्हणजे जे ड्रॉनिंग जाता तेन्ना तुम्ही खूप लोकांक वाचयल्ले आसात. तुमचे एक्सपिरियन्स कितें सांगता? एक्सपिरियन्स नॉर्मली जे मेजॉरिटी केसीस जाल्ल्या ते कोडार सायडीन, कोड्रा धारबांदोडा एरियान पडटा. तातूंत चडशे जे भुरगे पिकनीक येयल्ले आसा तांकां ते उदकाचो अंदाज नासल्या कारणान हे चडशे केसीस ड्रॉनिंग केसीस जाल्ले आसा. सो ते आतां आमी अवेरनेस करपाक तेन्ना सेकंड ती मिटींग चेअर जावपा धारबांदोडा. सो तेजेर आमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स डिस्कस करपाक आसा. मीटिंग हेका लागून जाल्ली की वॉट स्टेप्स वी कॅन टेक टू प्रिव्हेंट ड्राउनिंग इन फोंडा. तेंच्यानी नजरेक हाडलेले की खूब केसीस जाता. सो वॉट स्टेप्स वी कॅन टेक तेका लागून आमी खुबशे डिपार्टमेंटाक आपयल्ले हांगासर. WRD, BDO, फायर स्टेशन, पुलीस
आणि आमी तेजे कडल्यान सजेशन्स मागतले, ऑल्सो तेजे कडल्यान डेटा घेतले, सो दॅट बेस्ड ऑन दॅट वी विल प्रिपेअर अ प्लॅन हाऊ वी कॅन रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस इन फोंडा, व्हॉट प्रिव्हेन्शन वी कॅन टेक. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिवजा हो खाशेलो बायलांचो उत्सव. गांवांतली दर एक बायल जावं ती श्रमीक वा सुशिक्षीत दिवजांच्या उजवाडांत उमेदीचे नाण नाता. पेडणे पालयेच्या भुमिका रवळनाथ मंदिरांतली दिवजां भोव उमेदीन पेटली. व्रतस्थ जाल्ली बायलां रखरखत्या इंगळ्याचेरूय नाण नाली. पळयात उज्या वांगडा खेळपाचो आनी खेळांतल्यान देवीची सासाय मेळोवपाचो हो आगळो वेगळो आनंदोत्सव. या सप्तकाचे अखेरेक हवामान गरम आणि सुकें उरतलें. फुडल्या 3 ते 4 दिसांक तापमान थीर उरतलें. फुडल्या सप्तकांत मळब नितळ जातकच थंडाय वाडूं येता. 28 तारखे मेरेन कांय वाठारांनी पावस शिरशिरू येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. पळयात. राज्यांत पावस पडपाचो आसलो तरी हवामानाची व्हडलीशी शिटकावणी दिवंक ना. येता त्या 4 दिसांक राज्याच्या कांय वाठारांनी पावस झडटलो. 25 तारखेक फांतोडेर आनी सांजे वेळार दव पडून बरेच शी अणभवपाक मेळटले. प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. पूण बोट धन्यांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 28 तारीख मेरेन शिवरतलो पावस. 25 तारखेक कांय वाठारांनी दव आनी धुकें. शुक्राराचे चडावात आनी उणें तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.